कितली काढली ती ही पळयात पुरो खूप झाली खाता कितें समती फायनली पावली अंजुना बिचाचेर बरी आसात काडटा हय हय 4 गावली म्हाका चल लोक नाही भाजी बीन लायता भाजयेचे हे बीन घेता उत्पन्न घेता ह्या सायडीन सो हे गायज तर सांजची न्हय 3:30 जाल्ली आसा आनी आतां हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता जेवलें बी मातशें फ्रेश जालें आनी आतां म्हाका रेडी सुद्दां जावपाक जाय थंबनेला वचून तुमकां कळत आसतलें मुद्दाम आयचो ना एक्चुअली व्हिडिओ हांव लेट स्टार्ट करता कारण आयजूय आमकां भायर वचपाक जाय आयजूय आमचो प्लॅन आसा म्हाजो आनी संजूचो आनी जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की बुधवारा हांव संजूचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाचें आहा सो फायनली आयज तेचो बर्थडे सेलिब्रेट करतलें जितली बी हांवें ताका लागून गिफ्ट्स जी प्लॅनिंग केल्या ती आयज तो अनबॉक्सिंग करतलो आनी आजून तो येवंक ना आमगेर आतां येतलो म्हटल्यार तो कामा वरसून आमगेर येतलो डायरेक्ट आनी जस्ट नाव म्हाका तेणी कॉल केल्लो की सुप्रिया आपल्याक मातसो लेट जातलो म्हटल्यार पेट्रोल पंपार खंय खूब गर्दी पडलेली आसा सो ताका लागून ताका मातसो लेट जातलो खंय आनी तो 3 सुमार येवपाचो आसलो ऑलरेडी 3 जाली सो म्हटलें ओके काय प्रॉब्लम ना यो तूं सुशेगाद सो त्या म्हणसर म्हाका व्हिडिओ बीन स्टार्ट करपाक गावलो ना तर आतां हांव रेडी जातलें आनी सगळ्यान पयलीं आमी म्हापसा वयतलीं पळोवया मातसोसो प्लॅनिंग आसा आमचो खंय वचपाचो थंय वयतली एक्सप्लोर करतली आनी तेच्या मागीर केक बीन कलेक्ट करपाक जाय आमकां सो फूल व्हिडिओ पळया स्कीप करूं नाका एक्झॅक्ट हांवें संजूक कितें कितें गिफ्ट दिल्लें आसा ते तुमकां ह्या व्हिडिओन पळोवपाक गावतलें आनी तेच्या भायर आनीकूय प्लॅन्स आसा सो ते तुमकां फुडें जसो जसो व्हिडिओ पळयतली तसो तसो कळटलें तुमकां तर आतां हांव मातशें रेडी जाता आनी तो येवच्या पयलीं हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केलो नाल्यार नाही ताका गिफ्टा बद्दल बीन कळटलें हांवें गिफ्ट्स जे आसा न्हय 2-3 ते लिपोवन दवरलेले ताका लागून सो चला तर फटाफट हांव रेडी जाता आनी तेच्या मागीर तुमकां मेळटा ओके कसले रे न्हय 4-4:30 जाली मरे तरी कडक वत आसा पळय सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुमी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा तर आमी वचपाक भायर सरली आतां आनी एकी कडेन न्हय रावले आमी कारण आमकां चुरना दिसता सो म्हटलें चुरना जर मेळटा न्हय जाल्यार काडया म्हणून संजय त्या सायडीन सुद्दां आहा पळय तर चुना मेळटा जाल्यार काडया म्हटलें मातशीशी आनी बरी दिसता न्हय अशी काडून खावपाक अशी विकती घेवपाक तितली मजा ना जितली काडून खावपाक मजा आसा आनी हो पळयात संजय हाय करता हाय हॅलो करता तुमकां हांगसर खूब आसा हांगसर सगळें रान कळ्ळें न्हय सो म्हटल्यार आमी येता वयता आमकां हो रोड लागता सो रेवाडे वचपाक रोड हो हांगसर सगळी चुरनात दिसता कितले कडेन दिसली पूण कितें आसा ना वयर वयर आसा न्हय रे आनी तेच्या भायर न्हय आतां आमी प्लॅन करता की एक खंय तरी बिचार वयतली एक्सप्लोर करतली मातशी आनी तेच्या मागीर फुडलें कंटिन्यू करतले सो पळोवया आजून खंयचो बीच तो फिक्स जावंक ना पळोवया संजू विचारता हांव संजू खंयच्या बिचार या तूं सांग आं उदक सगळ्या बिचार आसता कितें वागोतोर या बेगिना पावतली डिपेंड ऑन टाइम कितलो टायम जालो 4:45 जाली न्हय सो 4:45 जाली खंय पळोवया वागोतोर वयता या कलंगूट वयता या बागा वयता खंय वयता तें मागीर तुमकां फुडें कळटलें सो कंटिन्यू व्हिडिओ पळया तर चला चुरना गावली जाल्यार बरें आसा खंय वयता त्या सायडीन चुरना पळोवपाक वयता संजय सो सगळे कडेन चुरना आसात आनी बरी बरी आसा पूण कितें जाता ना लांब लांब सामकी गोस्सांनी चुरना लागल्या हांगसर आनी पळयात आं दाखयता तुमकां कितली चुरना लागल्या ना सुपर्ब लागल्या पूण इतल्या वयर लागल्या की अशी पिकोवन वयतली पळयात घोसूच आसा सामको न्हू रे गावची ना ती न्हू आमी कितले कडेन पयली इवन त्या सायडीन सुद्दां आसा पूण सामकें हें आसा काटे आसा चल या नाल्यार गावपाक पॉसिबल ना ती आमकां
कितें हांगा टायम वयतलो आमचो या नाय. सो चुरना काय गावपाची ना आमकां आमी वयता कारण हांगाच उरतली नाल्यार चुरना सोदता सोदता हांगसर भितर आसा वाट ती पळय. ती पळय आसा थंय हय ती पळय थंय आसा चल थंय आसा भितर दिसली म्हाका एकी कडेन. सो ही पळय हांगसर आहा संजय हांगसर आहा हांव वयता पळयता. 4 गावल्या खूब जाली टेस्ट करपाक. हांगसर खंय तरी दिसलेली म्हाका ती पळय हांगसरूय आहा वयर आसा बट हांगसर आसा वयर आसात ती म्हाका दिसल्या ती हांगसर दिसल्या. पळयात हांगसर लोक न्हय भाजी बीन लायता भाजयेचे हे बीन घेता उत्पन्न घेता हे सायडीन भेंडे मुळे पळयात हांगसर आसा वयर आसा पळय दिसली तुमकां ही पळयात बरी आसात काडटा. हय हय 4 गावली म्हाका ही पळयात. तुका गावली खाता कितें समतीत हय खाता खूब गावली तुका. म्हाका 4च गावली आसूं चल या आमी बरें ट्रॅफिक गावतलें कितें हांगसर न्हय सगळें खूब आसतली हांगसर पळयात हे एरियेक न्हय खूब आसतली चुरना. या न्हय आमी कितें या म्हणटा आनी हांवूच सोदता. गावली इतली खूब जाली टेस्ट केली चला. संजय थंय काडटा चल या पुरो कितें रस्त्या लायनीकूच आहा ही सगळी चुरना. भितर भितर वचूं नाका पांया कडेन कोणी येत बी. हो पळयत यो यो गावली तितली पुरो रे तुका पांया कडेन पळय कोणी आसत तरी थंयच रावला पुरो यो खूब आसा कितें थंय पुरो म्हाका गावली यो गावली तितली पुरो. तरी काडटा पळय ह्या सायडीक न्हय लोक वॉकिंगेक बीन येता आसतलो तेन्ना काडटा आसतलो न्हू रे. काडटा तो आजुनूय म्हाका 4च गावल्ली आनी इतले कडेन वत आसा आजुनूय जाणा भरपूर सामक्या. तर पळोवया खंयच्या बिचार वयता ती आमी आनी खंयच्या बिचार वयता ती तुमकां कळटलीच. कारण 7 सुमार म्हाका न्हय केक कलेक्ट करपाक जाय म्हाज्या फ्रेंडात कडेन ऑर्डर दिता हांव अशी भायली बीन घेयना हांव आतां कारण थंयच्यानूच रेगुलर ऑर्डर करता. टेस्ट बी बरी आसता आनी फ्रेश आसता सामकी तेका लागून. तो 7 सुमार टायम दिला कलेक्ट करपाक तर आफयता एका गाडयो येता न्हय वलताकूच अशी रावले आमी सकयल. यो यो चल पुरो पुरो कितली खायशी तूं यो आतां काटो लागलो. कितें जोक मारलो पळयात मेरे दिमाग में काटा घुस गया खंय पळय आरे पांया कडेन पळय कितें कितले काटे आसा ना. आतां तुवें जिन्स घातल्या म्हणून सांग कितें पळोवया कितले सुशेगाद म्हणून तेका चुरना म्हणटात कित्याक काटे न्हू. पळोवया कितली काडली ती ही पळयात पुरो खूब जाली. खा तूं 4 खाल्ली रे खाल्ली रे तुझ्या वाटेचे एक तर दिले म्हाका 4च गावल्ली मेजून 4 ती सारकी ना. नदी कशी दी हांव टेस्ट करता हे पळय लागले सगळ्यांक हे लायले मरे तुवें खाटे हा ते
चल ती वचन घाल. सो अशी दिसताली जाणा वाटेक वयता वयता कितले कडेन आमी रावली न्हू रे, पूण हातूच पावना. सो चला या आमी. हे बरें लागले रे, गोड गोड लागले सामकें. चड पिकले ते, एकदम चड पिकले. पिकला चड ते. चला या आमी आता. सो गाईज आम्ही नाही फायनली पावली अंजुना बीचाचेर. आणि लारा इतली लागीं येता ना, म्हाजो आवाज येता की नकळो हांव मोठ्यान उलयता. लारा इतली क्लोज येता ना, भरपूर बरी न्हू रे. आणि टायमार पावली आमी, सनसेट जाय दिलो हो पळयात. आणि लारा इतले क्लोज येता ना, जबरदस्त सामकें. लांब वचपाची गरजूच पडना. हे पळयात हांगा मेरेन उदक येता. हे पळयात वले आसा सगळे अरे. चला मातशी उदकान या. टायमार पावली, सनसेट जावपाक आनी येयली आमी. हे पळयात. आनी पार्किंगूय आमकां लागींच गावली. सो यो संजय रेवेन खेळटा. हे पळयात हांगा कितले फ्लोज येता ना उदक. सनसेट जावच्या टायमार येयली बरी न्हू. आवाज पळयात. ओ पॅन्ट भिजली, ओली जाली पॅन्ट. खूप क्लोज येता उदक. हे पळयात तेंचे चेअर बीन लायल्या न्हय, थंय मेरेन पावता पळयात उदक. आणि लारांचो आवाज पळया. हे पळयात उदक खंय मेरेन पावता ते पळयात. आं आनी उदक वयर मेरेन पावता मरे. तेंचे चेअर बीन आसा थंय मेरेन पावता. आनी रेंव पळय हांगासर, रेंव मातशी वेगळी ना. ही पळयात कितें काडटा रे. पॅन्ट जाली ओली जाली सामकी. रेवूय बरी हा. जॉकेट करपाचें पॅन्ट म्हणजे कितें गावलें हे पळयात. पॅन्टन करपाचें हेजें. बोट्स बीन बरे आहा पळय, लांब लांब न्हय बोटी आहात भरपूर. जे नुस्तें काडटात पळयात ते बोटी आहात त्या सायडीन. हांगा नाही बसतली बीन आनी सनसेट पळयतली म्हणल्यार चान्स ना न्हू रे. बसपाक चान्स ना, कारण उदक वयर वयर वयता. थंय बसत जालें. आमी आतां सद्या अंजुना आनी त्या सायडीन आसा वागोतोर. आमी प्लॅन केल्लो वागोतोर वचपाचो, पूण पावली आमी अंजुना. थंय बसया तर, थंय बसया. थंय बरें आसा बसपाक मातशें. चल थंय बसया यो. सो आमी बसता थंय आतां मातशी आनी मातसो सनसेट पळोवया. हांगसर आमकां न्हय बसपाक मातशीशी प्लेस गावली. आनी हांगसून सनसेटूय बरो दिसतलो. हे पळयात हांगसून सारको दिसतलो. तर संजय बसलो, हांवूय बसता मातशें. वय कितलें बरें दिसता हांगा. सनसेट बी बरो दिसता आनी लारांचो आवाज आयकूंकूय बरें दिसता. आमी बसल्या न्हय थंयच्यान व्यू बरो आहा सामको. एक चाव जाय आसली न्हू, गरम गरम चाव आनी हो व्यू बेस्ट सामकें. फाटल्यान पळय कोण येयलो. हो पळयात पळयता आमकां.
आणि हो पळयात व्यू सनसेट उदकाचो आवाज लारांचो आवाज आमी बसले तेजे समोरासमोर आमकां पळोवपाक गावता हांव भियेलें बसलें गेलो विचार असतात रे तेजी चेरी बी वचना रे उदका इतले क्लोज उदक येता ना की तेंची चेरीक टच जाता सामकें पूण चेरी वचना थंय सामकें तेंच्यांनी चेरी जे लायल्या पळय ते सामकें पळय तो पळय बसलो सनसेट व्यू एन्जॉय करता सनसेट व्यू एन्जॉय करता खंय संजय सांगता सनसेट पळोवपाक गेला Sunset वारो पळोवपाक गेला. बरोबर घेवपाक गेला तो तेच जर तेका 4 बीन गावले न्हू कितें खावपाक जाल्यार आनीक मजा येतली तेका पयशे लागतले म्हणून हॉटेल कार दिसले ना कंट्रोलर नाका तुजे हांवें तूं वारो घेता वयता आनी थंय पळय तरी रिफ्लेक्ट जाता ते हांगा रिफ्लेक्ट जाता पळय बरें दिसता न्हय सो मातशें वगत बसतली आमी आनी मागीर वयतली म्हापसा लागता पायांक सामकें संजू म्हटलें वच हांव वचून येयलें ऑलरेडी कितें आनी आतां प्रॉपर सनसेट बरो दिसता चड टायम वेस्ट करनाका एक चाव जाय आसली खरीच जाणा बरें दिसता ऑर्डर दिल्या गो प्लॅनिंग केल्लो वागतूर वचपाचो न्हू नेक्स्ट टायम आमी वागतूर वयता नाका असो त्या सायडीनू ना उदक खूब क्लोज येता न्हू रे पळय चल तूं चल आतां आतां संजय वयता मम्मी म्हणटली आमकां ना रेंव आमच्या पांयांक पळयत नाय तुमी ही पळयात पांय पळयात आमचे कितें कंडिशन आहा पांयाची आनी पॅन्टीची ती पळयात मम्मी म्हणटली खंय गेल्ली बिचार आख्खें घरभर रेंव हाडली तुमी चल चल तूं आतां सुपर्ब व्यू आसा खरें सांगता तुमकां इतलो बरो दिसता ना कॅमेऱ्याचेर खबर ना बट रियलान न्हय सांजचे टायमार बरें दिसता बिचार येवप म्हटल्यार शांत लारांचो आवाज फकत कितें तरी संजूच्या पांया कडेन येयलें बरें आहा न्हू हांगा न्हांवपाक बीन लागीं सामकी लारां टेंशन ना लांब वचपाची धांव 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 हांगा टेंशन ना न्हू लागीं न्हांवपाक बरें हांगा लागीं न्हांवपाक बरें न्हू थंय वच आनी बस फकत कितें कितें जालो टायम कितें न्हू स जाय न्ही सवा स जाली सो आनी मातशी बसतली आमी आनी मागीर वयतली
लांब लांब बोटी बऱ्या. हे दिसना नो स्पोर्ट ऍक्टिव्हिटी हय पूण अशें लागीं दिसना त्या सायडीन न्हू त्या सायडीन चालू आसा ती पूण उदकाचो कलर जर तूं नोटीस करीत न्हू जाल्यार पळया त्या सायडीन न्हू ग्रीन कलर आसा बसता कलर जर नोटीस करीत न्हू जाल्यार त्या सायडीन ग्रीन आसा ह्या सायडीन अशें दर्या खदूळ जालें न्हू बरें दिसता शांत. जालें 6:30 जायतली न्हू 6:30 जायलेली आमी वचपाक वयता आतां कारण मार्केटान बी काम आसा आमचें आनी हे पळयात आतां काळोख बी पडत येयलो सो बरे तरेन एन्जॉय केलें बरो टायम स्पेंड केलो आमचो बरो सनसेट बी पयलो आतां डायरेक्ट मार्केटान वयता आमी आनी मार्केटान वचून थोडेशे गोश्टी घेवंक जाय मम्मीन जे सांगले थोडे ती घेतले आनी वयतली तर चला या चल या. शूज बीन काडलेले आमी ते आतां घालता पयलीं पांय धुतलो पांय धुवया मातशें कारण सगळीं पांयांक न्हू रेंव आय पळय आतां ल्हारां वयर येयना न्हू सकयल सकयल येता ल्हारां कमी जाली आतां वयर येवपाची. पूण मोठी येता ल्हारां गेली 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 कशें पांय धरले पळय चला आतां या ऑलरेडी संजय गेलो वयर. शूज घालता आनी वयता वयता म्हणसर 7 जातली टायम जातलो आमकां वयता आमचो टायम जातलो न्हू टायम. चप्पल घातले आनी परत गेलो संजय पांय धुवपाक कारण पांय बुरशे जाले आतां. बरें धुवचे पडले मरे पांय पांय धुवचे पडले परत पांय बुरशे जाले येयले येयले उदक येयले दी मोठी ल्हारां चला या आतां चल ल्हारां येत रावतली हांगाच उरतली मागीर आमी हे पळय आतां बीन मोठे येयले पळय या न्हू चला. शूज काडटा हांव कळ्ळें विदाउट शूजूच बसता गाडये पांय सगळे बुरशे जाले म्हाजे हे पळय विदाउट शूज बसलेले बरें. तर चला डायरेक्ट म्हापसा वचून मेळटा तुमकां बरें हे पळयात हांगसून व्यू चला जालें. सो गायज सद्या आमी येयले पेट शॉपाचेर म्हापसा पावली सो हेरीचे थोडेशे जाय आसले कॅट फूड बीन ते घेतले आमी आनी सारकी म्हापसा सद्या आतां सो आतां नुस्तेकाच्या मार्केटान वयतलें मातशें म्हाका नुस्तें जाय हय कावळे हाडटा ते पळय सो चला जालें आमचें हे पळय एक जालें आतां वयता नुस्तें मार्केटान आनी मागीर आमी फास्ट फुडार वयतली ऑर्डर दिवन येयल्या सो